इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो, म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयचे कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों. हांव निरफळी वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव सुरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पूर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयचे कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्यांक लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. तुका शेरोणां येता सर्वेस्परा. म्हाका कदींच फटूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निबार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें थारोन कर. जबाब. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. सर्वेस्पोर म्हजें खडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तरणे पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलें. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक घालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. जुवांवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू खोंतीबोरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, तुमचो भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करता काय म्हूण दुबावून सीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताचे सिसां मदलो एकलो जेजू मोग करी तो जेजूच्या हड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून सिमाव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता?
ताणें आपली तकली जेजूच्या होड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचो भितर सोयतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्याक पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदास लागीं पोंगटीची गांठी आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचें सोवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचें सोवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतिपाल केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगतां, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचो भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. नेयाळाक आदार. पातकी जा, पूण घातकी केन्नाच जावं नाका, अशी एक म्हणणी आसा. देवा भायर कोण कोणाचो केन्ना आनी कसो घात घेतलो तो कोणाकूच ठावना. आयचे पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपान देव आपली सोडवण आनी उजवाड सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक परगट करूंक आवयच्या कुसव्यांतावन आपल्या सेवकाक विंचून काडटा. स्तोत्रांत स्तोत्रकार आपल्या सगळ्या नश्ट्यांचे, घातक्यांचे आनी सैतानाचे चोपक्यांतलो निवारूंक देवाक विस्वासान उलो मारता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू कोण आपल्याचो घात घेतलो तो जाणा आसतनाय आपले सोडवणेची बरी खबर परगटूंक सिसांक विचून काडटा. जेजू आमची जण एकल्याची अस्कोताय थावी आसा, तरी ताणें आमकां आपली सोडवण सगळ्यांक पावंक विंचून काडल्यात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवान म्हाका आपली सोडवण सगळ्यांक कळीत करूंक विंचला. विस्वाशीपणान ती परगटूंक वावरया.